ऐकले आनी निमगी नमगेली चारी मास मिंगले री चारी मास सुका नव्हे आता मी करता इथे दोन्ही मासान मृतिका विसर्जन करतात ते कशी चारी मास सोडल्यान कशी वय तेंच्या जागल्यार री चारी मास हिल्यार उत्तन द्वादश जाता समज सांगला व्रत दशमी दुकून दशमी व्रत मागीर संन्यासिनी उप हाका पुनवेक बेसचे व्यास पौर्णिमा म्हळ्यार खंयच्यो संन्यासी असो ते संन्यासिनी चातुर्मास अभ्यास काजले तागेले प्रथम गुरू म्हळ्यार वेदव्यास वेदव्यासाक उपासन करचें पूजन करचें खंयच्यो असो खंयच्यो वेदांती असो वेदव्यासाक बेसचें पुनवेदुकून संन्यासीन काडचें ना पुनवेदुकून पुन्नव चारी मास काडका कशी जाता एक संशय विषय वय चार मास आशिल्ले चार पक्षार सर्व संन्यासी कोणे यो तो म्हूण न्हय काडचे मागीर खंयची आसच्या बरो पूर्व ना म्हूण सांगुया समज सांगिल्ले पुरा संन्यासिनी ती करचे चारी पक्षान पक्षा वै मासाः इति स्मृतेः एक पक्ष असो न्हय तो एक मास म्हणले एक मास काडची कशी चंद्राल निमित्त आम्ही पुरा चांद्रमान संन्यासीन पुरा चांद्रमान फॉलो करचे चंद्राल निमित्त इत्या मनोकारक देव तो सूर्य आत्मच्या बरो एक मास मेला चंद्रायण खडू गेल्या री 27 दिवस ताच्या चडेश ना एक राशीर दुखून आनी एक राशी सोडून ते राशीर पावंक आले 27 दिवस भितर पावता तो ताका मागीर हेंचे आमचो अदीक मास हेंची आमी पुरा संन्यासींक चंद्रायण चंद्र आमी चांद्रमान तातूंत आमी माध्व GSB हिंगल्यार चांद्रमान फॉलो करचें चिंग्यांक आनी तुला आमने आमकां लॅक तेशीच इथं व्यवहाराक आमगेले दवळ आमगे हे महोत्सव हें गायन तें न्हय करचें आमी करचें सर्वे हांगा आतां भाश सांगचें न्ही ती वृश्चिक मासांतून तिरवोणम नाजाल्यार खंयचें मीन मासांतून दोनी न्हय काडचें हांगा एक चैत्र मासांतून चित्तिरा आनी एक मार्गशीर्शांतून तिरवोणम तें न्हय आमी काडचें खंयचें परब काडचें आमी तें न्हय आतां पळयल्यार अष्टमी आसा मलयाळी सान अष्टमी आमगेली अष्टमी वगळी तांकां अष्टमी काडचें तांणी चिंगे मासांतून हे पण तैले आसच्या बरो नाल्यार माळा येवचें तांकां आमकां तशें न्हय आमकां श्रावण मासांतुली अष्टमी रात्री चांद्रोदयाक अष्टमी सुका तेवें सकाळी अष्टमी लॅक न्हय रोहिणी नक्षत्र यें आमकां लॅक खंयचें परब काडचें तिथयेक आतां अनंत चतुर्दशी खदाण काडचें हाजे भाद्रपदांत चतुर्दशी दिवस तशेंच हें आसा खंयचें चवथ विनायक चवथी भाद्रपदांत चवथीक मनमी कन्नी मास न्हय आमकां आश्विजांतुले महानवमी तिथी पळया हें आसता आश्विजांतुलेची चतुर्दश तेवेळी अरुणोदयाक बहुळ सर्वे परब उत्तन द्वादश काडा हे मलयाळी सांग खंयचें ना तांकां एकच ओणम नीक विशू जालें खंयचें आसच्या बरो हेची सांगच्या बरो
जाल्यार परब पुरा सुचे केरळांत येन मात्र सुचे सगळे इंडियान पुरा आसता सगळे इंडियान तूं ओणम ना कोणाक निंद केलेली नाही चोया तुम्ही विश्वास इति बा विशू तांकां नेव्या वर्सा रांबूचे विशू चिंग्यान न्हय मेडन दुखून मागीर आराम बी नेने आण केरಳ वर माम तेन्ना ते 1195 उतलकी ಈ ವರ್ಷ 97 ते वेळ दुखून आराम बिलेने ते वेळेर दुखून ओणम आराम बिलेने ताजे फुडें ओणम ना तशी आमी सर्वे परब करची ते आमगेले आचार चांद्रमान म्हणून